आनी बेजोगांना कितें केलें तुगेलें मी कोलवा स्टेटमेंट मिटींग गेला हुंय आनी भोटकारां म्हणला मरे त्यो म्हणला म्हणून खबर कर त्यो म्हणला म्हणून खबर कर म्हणला म्हणून खबर तेच म्हणला बरें ओके त्यो म्हणला मरे खबर ना त्यो म्हणला म्हणून खबर ओके जालें एक टायमाचेर हांव MP 2 फावट बसलो पॉलिटिकल हे गाबद्यांनी म्हाका सपोर्ट केला हांव आय कॅन से द गाबदी बंद सांगचें म्हाका अरे काणा बाणा म्हणटा तो मुगे मनीस आसा कथिनाचेर हे आतां कितें जालें हें कोणी फुलयलें हें आतां आमगे विक्ट्री जालें न्हू तें फुलयलें आनी कितें पळय हांवें बाबा सांगलें तो मनीस हाडा ना ना तुमी म्हणला म्हणून हांवें म्हणलें कुटबण जेटीचेर कांय ठरावीक एजंटांचें नुस्तें घेवचें ना म्हूण बोटवाल्यांनी थारायल्लें प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावलें दोनूय पार्टी थंय आयिल्ल्यो निमाणे जेटीच नुस्तेमारी खात्यान ताब्यांत घेतली आतां एजंट जाय तांचे कडच्यान नुस्तें घेवंक शकतात authority for the jetty authority is only fishery. All boat owners they can sell the fish whom they want. So how many people come there as a buyer? Voluntary can come and you are voluntary free to give to anybody. So what I have suggested is 7 boat owners fish. The whole buyers will not buy. We agree to them. But we want that fisheries take charge of the control of the jetty, which everybody agreed now. So jetty's control will remain with the fisheries forever. Okay? And we are free to give our fish to any buyer that is there. Teka agent monopoly करपा जाय आसली ती आमी ब्रेक केली कोर्टा वचून. So that is the reason why the any buyer येना आसले थिंगा. Buyers जाय जाण आय. Only thing we have to welcome now since the jetty is open. कांय एजंटांक माफिया म्हणलें म्हूण वाद जालो ताका लागून कुडबणचे बोटकार चाळवल्ले आतां जालो तो सेटलमेंट तांकां मान्य जो BSF म्हणटा तेका जेटीचेर अलॉटमेंट मेळना एक स्लॉट मेळना म्हणून एक कन्फ्युजन स्टार्ट जालें आनी तेम मागीर फिशरीसा कडेन 23 वा 24 एजंट रजिस्टर्ड केला खंय जरी तर तांकां 23 वा 24 रजिस्टर्ड आहा एजंट आनी तेमी मिडिया सांगिला की आमगे एजंट आहाय ते सगळे माफिया म्हणटाय ते जरी तर तुमगे 23-24 वर्ल्ड रँकींग एजंट आहाय जाल्यार आमगे माफिया एजंटा तुमकां दिवपाक गरज ना म्हाका दिसता तांकां कशें कितकोन यें तें खबर ना आमगे एजंटाक परत नुस्तें घे म्हणून सांगो सारकें मरे आमगे एजंट जर माफिया जाय तो आमी चोयताय तांकां आमी नुस्तें दितले सो म्हाका दिसता आयज जे डिसिजन दिला एक्चुअली सगळें जे कोण लिस्ट दिला तांकां सगळ्या बॅन करपा जाय पूण आसूं तेणें आमगे आतां सांगिल्लें न्ही आमगे जो एल्विसान सांगिल्लो 8 जाणां गेले वी वील फॉलो दॅट वर्ड and we will follow the rules framed by the court, honorable court. No, we will not. See, we have the boat owners, union boat owners have made an arrangement with the old agents. जे त्या लोकांनी ज्या कोणा माफिया म्हणल्यानी आमी तेंचे बरोबर एको धंदो करताय आनी आतां तेच लोकां पयलीं जे कोण माफिया म्हण तेंकांय तेंचे बरोबर धंदो करप हे जावपा ना न्ही तेंका लागून तुमी कोर्टाक दे लेट देम वी आर नॉट डायरेक्टिंग टू एनीबडी ते कोणाकूय दी न्ही 8 जाणांनी तेंगे ओन अरेंजमेंट करपाचो हायकोर्ट ऑर्डर कर वी वील लूक आफ्टर आवर एजंट्स एंड आवर बोट ओनर्स हू आर विथ अस even if some others want to go with them they are most welcome. So they will give to their agents. They will give to their agents. They have got 26 agents with them. See, normally the confusion is प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.